वास्कोच्या वाडे वाठारांत सोमारा सकाळी फुडें तळ्याच्या देगेर मानगे दिसून आयले। देखून ह्या वाठारांतल्या लोकांमदीं भयाचें वातावरण पातळ्ळां। मात सगळ्यांत आदीं हे मानगे एका माजरान पळयले आनी ते ताच्या कडेक वचून बसले। घडये हो आनी कसलो प्रकार अशें कुतूहल ताच्या मनात निर्माण जालां आसूंये। ह्या घडणुकेची म्हायती रान खात्याक दिल्ली आसा। देखून बेगोबेग हाची दखल घेवन ताका सुरक्षीत रित्या दुसरे सुवातेर व्हरचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। Tinga kone mange the crocodile was seen in the water. So we had informed the forest department to that there is one crocodile seen in the lake behind there, and just to come and have a look. So that one of those forest department guys, they came and they looked into the matter. He had seen while the crocodile was resting on the edge of the lake, and Mr. then Kaitan, yeah. Mr. Kaitan had taken the initiatives of guiding the right people to get it done. But later when he came without any stuff. Like he needs proper his apparatus to catch without a trap, nothing. So then after that the crocodile was not seen around the area. It was always submerged in the water. So then nobody else came. Definitely it's a danger, risk to all the children and people around the lake who are fishing there. Knowing that only we had brought it to the notice of the forest department, so that it has to be taken and located in a proper place, right? Since this is a residential area and there are many people seen around fishing. So that's it. Crocodile म्हणल्यार ह्या तळ्यान आतां ह्या दिसांनी स्पॉटेड जाल्या ती दिसता ते सायडीन आहलेली आनी आयज अक्षरशः हांगासर येयली दारार ते मातयेचेर आहलेली तो आमी तो दाखोवपाक ती व्हिडियोय काडलो आनी आमचे जे कोण आहा तांकां फोनूय केल्लो सांगपाक की बाबा ते मातशें कोण रेस्क्यू टीम आहा जाल्यार हाडून तांकां धरा म्हणून कित्याक हांगासर कितें न्हू सगळीं भोंवती ल्हान भुरगीं खेळटान भोंवतान सगळीं पेट्स आहा पूण आतां कितें आहा तें डेंजर जाल्लेलें आहा ना म्हणल्यार सुमार 1.5 मिटर सुमार आहा तो आतां तो कितें आतां रातचे ते पावसाचें उदीक भरता वयर जाता आयज तो अक्षरशः दारान येयलो आमच्या दारान येयल्लो आसा ते सायडीन जर कोणी वाटेर येता वयता भुरगीं खेळटा थंय पावस जाल्यार ते डेंजरस ठरतले हेच्या फुडें सो त्या खातीर मातशें कोणी तरी येवन एक्शन घेवन ते मातशें धरून व्हरचो